जे तुमच्या प्रमाणे दान म्हणून सांगल्यार काले आणि आम्ही दान कित्याक दी आम्ही करेन दान दिताना थोडे पुढे म्हणतात ताचे ब्लॅक मनी आहा पीड आयल्या टायमार फोलोवन पडोवन ताका इनकम खंयचे कसो त्रास तितलें जालें जाल्यार तोच संतोष एका फिरगज दिसो पाद्र्याबू इंट्रस्ट काणगेल्यार ताई गरजेन दुबळो लोक ना कोणाने काले म्हणी केला पहिले तांची सूख दापून वरच्या खातीर अशें दान दिवचे हांवें दान दिवचे म्हाका देवान लेकाचे सर दिल्ल्याक आतां पाद्र्यापाक सांगूं साध्य आहा आमी ताका चेडूं मेळोन आसा तो इतली बरी सोबीत ब्युटिफूल सिस्टर आहात पाद्र्यापाच्यान रेकमेंडेशन आसता हे पुरा पाद्र्याप कितली कॉला करत आसतात पयशे आसलो गिरायके इल्लें मेळ्ळ्यार कन्सेशन आसोन दी म्हणून थोडे वळटे म्हणटा आउट ऑफ 10 एडवर्टायजमेंट घाल्ल्यांत 2 दिसांनी आतां तुका 5 जाय म्हणले कडेन 7 येतात आमचे बीस जावं दी पाद्र्याप जावं दी सगळ्यांक हेल्प करचें म्हणून पयशे दिवचे म्हणून तांणी खंयचे हाडचे पयशे दया करून तुमकां संतोष जायचे तुमकां देवाचें बेसांव जायचे तुमकां तुमच्या भुरग्यांक बरी देख दिजे जाल्यार तुमी दुसऱ्यांक हेल्प करा हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज पाद्रे फिल्मांत कोंकण कोगुळो अमर विल्फिरे बिंबसाची एक पद आसा संवसारांत कितें आसा तें तांच्या सबार पदां पैकी ही एक म्हज्या मोगाचें पद आनी निमाणी पंक्ती अशी आसा देवाचें दी देवाक रायाचें दी रायाक पेल्याचें दी पेल्याक विसर नाका म्हूण सांगून बायबलांत ती हिंदू उतरां जेजून आमकां सांगल्यात आमी जोडलेल्या पैकी कितेंय आमी जोडटा तर तांतले दांत एक वांटो आमी दान दिवचे म्हणून आसा आनी हे उतार सबार क्रिस्तांवां आमी पाळटां आनी हांव ह्या विशयान कित्याक सांगता गे म्हूण सांगल्यार आज आमचो सोयरो कोडयाळांत सगळ्यांकी मोगाचो सगळ्यांकी वळखीचो दानी पैकी महादानी म्हणून सुद्दां तांकां नांव पडलां अशें सांगतना तुमकां कळ्ळें कोण हांव कोणा विशयान सांगता म्हणून ते आसात मानेस्त मायकल डिसोजा तांच्या ल्हानशे जर ते हांगासर आयिल्ले जाल्यार तांच्या सबार राटावळी मध्ये आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ल्या वेळार आमच्या आपोवण्याक मोगांत आनी जायत म्हूण सांगून कार्मेल कॅफेक ते आज येवन पावलात तर येया तांचे लागीं आमी उलया मायकल सर तुमकां समेस्त आमच्या विक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन ह्या संवाद कार्यक्रमाक आमी स्वागत म्हणटा देव बरें करूं येस पयल्यान पयलें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी येवचेंत ल्हानशे रजेर तातूंत तुमकां मस्त कमिटमेंट आसतात आनी हाच्या सर्वा मदें आमी एक आपयल्यान तुमी हांगासर येवन आमच्या सांगात संवाद चलोवंक आनी लोकांक इल्लेशें बरें इन्फॉर्मेशन तुमच्या दिवंक म्हूण तुमी आयल्यात देखून पयल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना सर आतां मायकल डिसोजा म्हूण सांगल्यार एक व्हडलो दानी सगळ्यांकी तुमची सक्कळ वळख आसा संवसारांत सगळ्यांनी कोंकणी क्रिस्तांव कोण आसात सगळीं तुमकां वळखतात तशें म्हणटा आसतना आमी सुरू करता आसतना आतां मायकल डिसोजाचें ल्हानपण कशें आसलें तांच्या कुटुंबा विशयान कशें आसलें ताचे विशयान आमकां कितें सांगतात गे सर हांव पुत्तरांत जल्मल्लो आमी 13 भुरगे आनी आमचे कुटुंब म्हजो बाबू तांब्याचें काम करतालो आनी शॉप आसलें म्हळ्यार तो पयलें शॉप सुरू करचे पयलीं तांब्याचें काम करतालो हाचें केलें वेसल शॉप आसलें ताचे उपरांत हांवें म्हणजे हें केलें उरले आमी 8 जण भयणी आनी 5 जण भाऊ हांव फॅमिलीच्यान नंबर 8th चायल्ड आनी हांवें म्हणजे कॉलेज फर्स्ट इयर BSc जाल्या उपरांत बिजनेस स्टार्ट करचें म्हणून हांवें त्या दाडा म्हज्या मायन एक परवणी दिल्ले म्हणटा कडेक सुमार कोत्ताय केली तूं कॉलेज कंप्लीट कर म्हणून कित्याक सांगल्यार आमच्या फॅमिलींत एक आमच्या माय चड शिकली न्ही जाल्यार बारी बुद्धवंत आनी देववंत स्त्री तिणें सगळें म्हणजे कॉलेजीक कंप्लीट जायचें म्हणून तशें हांव एकलो मोर देन फर्स्ट इयर BSc जाल्या उपरांत बिजनेस स्टार्ट केलो पुत्तर हांवें स्टार्ट केलें मेटल मार्ट तातूंत स्टेनलेस स्टील आनी कॉपर एल्युमिनियम हें आसलें ती म्हणजे हाचे पुत्तूरचे आनी सोजा मेटल मार्ट म्हणून तें शॉप आतां हांवें तें म्हज्या पयल्या म्हाका एक कामाक आयिल्ल्या स्टाफाक दिलां आनी ते बऱ्या तरेन तो चलयता ताचें कुटुंब बरें इम्प्रूव जालां बरें संतोश तशें हांवें तुमचे स्टोरी आयकल्ल्या प्रमाणे म्हणल्यार हाच्या आदी तुमी दुसरे कडेन तुमचे इंटरव्यूज आनी आयकल्ल्या प्रमाणे तुमी तुमचे सांगता कोण पुरा कामाक आसली तांकां समेस्त तांकां एक बिजनेस सेटअप करचे तले एक फेसिलिटी तुमी करून दिली म्हणून सांगून हांवें आयकलें सो तुमचे हांव चिंता दानीचे तुमच्या कुटुंबांत ते वळोन येता जाल्ल्यान तुमी कितें समाजांत जोडलां ते समाजाक पाटी दिवचें म्हणल्यार तरी एक शिकप तुमकां ल्हानपणांत तुमच्या ते रक्तांत तुमकां आयलें म्हणून दिसता
वय म्हणजे माय केदाळे म्हणटाले खंयच्या तरान खंय तुका एक अवकाश मेळटा ते त्या दाळांत कोणाक एकल्याक हेल्प कर म्हणून. करेक्ट. आनी तुवें कसलेंय हेल्प केल्ल्यांत तूं आमी दुबळे जायना आमकां देवान दिवचें तें आमकां एक व्हडलो अवकाश आसा आनी एक जबाबदारी आसा म्हणून. करेक्ट. ते उतर म्हाका बारीक म्हज्या जिणेंत हांवें सांगचें आमी तिणें शिकयलें प्रॅक्टीस केलां आनी तातूंत संतोश आसा. मेन संतोश आसा. वय सुमार जाण आमच्या कुटुंबाच्यांक आमच्या स्टाफांक बिजनेसमॅन जावन हांवें आनी यंगस्टर्सांक बिजनेसमॅन जावन हें केलां कन्वर्ट केलां आनी ते पुरा सक्सेस जाल्यात. करेक्ट. कळ्ळें तांकां तांणी सक्सेस जाल्यात ते पळयता तो व्हडलो संतोष ते पळयतना. तशें काले म्हणटात आमी कोणायकी हेल्प केल्ल्या निमती आमी राती न्हिदोंक येताना केदाळे त्या समाधानान आमी न्हिदोंक वता कित्याक कोणायकी म्हजे तोंड कितें बरें जालां म्हणून सांगून ते एक पाटी मेळटा ती संतृप्ती ती उरल्या खंयच्यान ती मेळना म्हणून दिसता. वय खंडीत जावन ते खंडीत तातूंत तुवें सांगिल्ल्यांत सकाळीं एक आमकां एक तो संतोष जाता न्हय आतां हें रियेक लायकी जाय संतोष करेक्ट. आनी समाधान रायट. कळ्ळें तें खंडीत मेळटा तातूंत डावटूच ना. करेक्ट. तशें तुमी आतां तुमचे एक ल्हान बिझनस तुमी सुरू करतात तुमच्या कुटुंबात एक बिझनस आसता पूण जाल्यार हे बिझनस तुमी करनासतना दुबय वचून एक बिझनस सुरू करीत म्हणून सांगून आयडिया कित्याक येता. तुमी मायगांवाक मस्त मोग करचे मनीस सो मायगांव वचून एक बैला गांवाक वचचें म्हणून सांगून तुमी कित्याक प्लॅन करतात. न्ही हांव पुत्तूरचें बिझनस जाल्या उपरांत कोडयाल सोजा इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून स्टार्ट केल्लें. हांव गेल्लो गल्फाक विजिटाक गेल्ल्या टायमाचेर थंयचे एक वॉट कॉल लायफ स्टायल बरी घरां एअर कंडिशन आसलें बरे रोड आनी म्हाका येयल्लें काराचें पिशें म्हळ्यार तें जाल्यार इंडियांत टॉप एंड कार म्हळ्यार एक कॉन्टेस्ट म्हणून एक कार कॉन्टेस्ट तें आसलें म्हजे कडेन आनी थंय म्हाका एक तें पळयतना लॅक्सस एक कार पळयतना म्हाका एक ह्या गांवांत एक परचेज करून व्हरता म्हणलें. मागीर म्हजी व्हंकल म्हणलें आमी परचेज करून व्हरचें केलां तुवें हांगाची म्हाका ताका तें पयलीं हें केलां घालपाक ताका आमचें म्हळ्यार हांगाच तूं एक तुवें बिजनेस कित्याक स्टार्ट करून दो तूं कित्याक हांगा येवन जायत. हांवें म्हळें ऑफकोर्स आय सॉ द बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटी ऑल्सो एंड आय कूड फील नो सो आय सेड ओके लेट मी स्टार्ट हियर म्हणून हांगा तावन कोडयालचे तावन सीदा आमी गल्फाक 1991 गल्फाक शिफ्ट जालो. तशें तुमी गल्फाक गेल्ल्यान भाऊ बरें जालें म्हणून सांगी येता कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी एक बिझनस एम्पायर बांदून हाडलें मात्र न्ही हांगाच्या कोडयालच्या लोकांक 7 जाणांक तांचें जिवीत बांदून हाडूंक तुमी एक अवकाश करून दिलो कित्याक तुमच्या कंपनीन चडावत मस्त जाणां कोडयालकारांक तुमी काम दिवन मस्त जाणांची जिवीत बरें जावंक तुमी हेल्प केलां म्हणून म्हाका गोत आसा. सो देखून आमी सर्वां तुमकां त्या एका खातीर आमी मस्त आभारी जावन आसा. तशें म्हणटा आसतना सर हांवें तुमकां दिसाच्या पयल्यान सवाल जाल्यार चडावत आमच्या लोकांक म्हणचें आसा आमच्या लोकांक दान म्हळ्यार कितें म्हणून गोत्तो ना. दान म्हणून सांगल्यार खाली पयशे दान दिवचे म्हणून चिंतात तशें तुमचे प्रमाणे दान म्हणून सांगल्यार कालें आनी आमी दान कित्याक दिवचें कित्याक तुमी एक वेळ तुमच्या हांवें तुमकां शिकयलां म्हणून सांगलें हाचे विशीं दिल्यार आमकां सांगतात गी सर. जाल्यार म्हज्या लेखा प्रकार दान म्हणून सांगल्यार देवान आतां दान एक सूख अभिप्राय म्हणून येत और एक शीण म्हणून येत सगळ्यांक चिंतचें ग्रेस्त आसुल्लाक देवान दिलां म्हणून. म्हज्या हाच्या प्रकार देवान हर एकल्याक एक देणें दिलां. थोड्यांक तो टायम दिला थोड्यांक एक नॉलेज आसा शिकपाचें थोड्यांक हें आसा कालें दुसऱ्यांक एक हेल्प करची एक मनोभाव आसा वॉट यू कॉल जनरॉसिटी आनी थोड्यांक पयशे दिल्यात. पयशे दिल्या सांगतना हांवें म्हणचें म्हज्या हाचे प्रकार आमकां आमच्या जिवनाक कम्फर्टेबल लिवींग कळ्ळें न्ही असं ताचे जे आमकां जाय जाल्यार चड दिल्यात. ते जाल्यार कशें जाता सांगल्यार दान एकल्यान एका टायमान जावन दी नॉलेज वांच्यान जावन दी ऑर कलेक हेल्प करच्यान जावन दी ऑर फिनान्शियली दिवन सो हें पुरा दानंत कळ्ळें न्ही. आतां हिंदींत एक म्हणटालें विद्यादान ते विद्यादानंत न्ही तें शेअरिंग द नॉलेज दॅट ऑल्सो इज ए नोबल टास्क म्हज्या हाच्या प्रकार. सो ते म्हणजे एक क्लियर सांगून येना कालें मिन्स ना बट आनी कालें म्हणल्यार अवकाश हर एकल्याक आसा दान करूंक आनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा. कळ्ळें न्ही. आमी आतां खंयच्या तूं बायबल जावन दी कुरान जावन दी गितान जावन दी हर एकल्यान सांगचें कालें सांगल्यार सेम सदां जेजू क्रिस्तांत शिकयलें तें सांगचें तें दुसऱ्याक हेल्प कर म्हणून. आनी आमी क्रिस्तांव
आनी म्हाका व्हडलो हें आसा संतोश आसा क्रिस्तांव जल्मल्ल्याक ते आमचे व्हडले एक भाग रायट आमच्या समाजांत आमकां गरजे जावन सकाळीं सांगचें एक दान एक मागणें करेक्ट करेक्ट सो दॅट इज तशें मागणें आनी दान ते हाताक हात सांगता मेळोन वचचे कित्याक खाली मागणें करन आमी बरें करना आतां दान म्हूण सांगलें आतां सरान सांगल्या प्रमाणे फकत आमचे कडेन पयशे मात्र आमी दान करचे न्ही थोड्यांक टॅलंट आसा आनी आमी जाल्यार कार्मेल कॅफेंत तेंत करनासा कित्याक बऱ्यांतल्या बऱ्या जाणांक आमी हांगासर आपोवन हाडना आमच्या लोकांक बरेंपण पावोवन दी म्हणल्या खातीर आमी हांगासर वावरून आसा तशें म्हणटा आसतना सर सडावत आमच्या लोकांच्या मतींत एक आसा कितें गे म्हूण सांगल्यार दान म्हळ्यार पयशे कोणें दान दिवचे गे म्हूण सांगल्यार कोणाने काले म्हणी केलां पयलें तांचें सूख दांपून व्हरच्या खातीर अशें दान दिवचें वा काले म्हणटा पातकाचें प्रायश्चित जावन दान दिवचें म्हणल्यार ताले एक सूख चिंता म्हणजे समाजान मुस्त आसा थोडी उक्त्यान सांगता थोडी उक्त्यान उसार येनात असले एक थिंकींग पॅटर्नाक वा असले एक प्रॉब्लेमाक तुमी काले सांगूंक कशें येतात दान म्हणलें खंयचें सूख केल्ल्याक एक प्रायश्चित्त करते मनीस आसूंक पुरो म्हळ्यार आमकां गोत्ता आपल्या काल तो दान म्हज्या विशयांत तें न्ही हांवें दान दिवचें म्हाका देवान लेकाचें सड दिल्ल्याक म्हज्याच संतोशा खातीर आनी म्हाका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी चिंता सी इन माय ओपिनियन दीस ह्या संवसार म्हळ्यार कालें वी आर कस्टोडियन ऑफ अ वेल्थ इट इज नॉट आवर वेल्थ कस्टोडियन ऑफ आवर वेल्थ इन दॅट कस्टोडियन तुका एक देवान एक अवकाश दिला तुका जाय तितल्यान दवरू उरलें तूं कालें करता पळयता कोणा देव कळ्ळें न्हय आतां कितें सांगता सांगल्यार हांवें पदये पटी हांवें म्हज्या व्हंकले कडेन सांगचें आसा पर्टिक्युलर आनी म्हज्या भुरग्या कडेन सांगचें हांगा खंय म्हण एक हांव दान दितां कळ्ळें न्हय आतां लेट्स प्रिज्यूम एक 10 लाख रुपया आसूं 1 करोड आसूं म्हण आमचे थोडे पटी आमी मल्टीपल दिता आमी प्रोजेक्ट आतां हांव जाल्ल्या उपरांत एक कळ्ळें म्हाका बिजनसांत ताच्याक एक 4-5 वांटे चड येतात आनी चड वेळ रावंक सादना म्हळ्यार हांव स्टॉक्स शेअर म्हणजे आता 90% बिझनेस इज स्टॉक इन्व्हेस्टमेंट तातूंत इमिडिएट कळटा रियल टायम म्हळ्यार मे बी आय बॉट वन गूड शेअर दॅट फ्रॉम होली म्हणजे आसा हें होमवर्क हांव कितलेच आसचें हांव दाखोवन फ्लेक आयचें घेयन इतलें हांव तें दिलां सो दीस इज हॅपनिंग इन लायफ तशेंच आमी सुमार ऑब्जर्व केलां कोण बरें काम करता पळय तांकां तांच्या कुटुंबाक आनी तातूंत एक संतोश तांची भुरग्यांची एक बरी भलायकी आनी ते खंडीत आसा ते कळ्ळें आतां हांवें थोडे फावटी पळोवचें बारी चेअरफूल आनी बरें काम करचें पाद्र्याबाद म्हणजे एक आनी सिस्टर आहात ती लांब जी येतात तो संतोश आसा यू गॉट इट म्हणजे तांचेर कांय दान म्हणून न्ही तांणी तेंचं दान जिवीत तांणी देवाक समर्पण जिवीत देवाक तांणी समज वी कॅनॉट एक्सप्लेन जाल्यार ताका काय आतां पाद्र्याबाग सांगूं साध्य आहा आमी ताका चेडूं मेळोन आसा तो पाद्र्याबाग हे सूख समजून सोबी दितले हँडसम पाद्र्याबास एम आय रायट इतली बरी सोबीत ब्युटिफूल सिस्टर आहात एम आय रायट तांचे भितरले एक तुका ते दॅट ड्रायव्ह दॅट पॅशन आनी दॅट डेडिकेशन ते अर्थ केल्या मात जाता मागीर आनीक आसा ते इल्ली बेजाराचें म्हळ्यार आतां तूं येता हें करतना तुका आसूं पुरो कमेंट म्हाकाय आसूं पुरो सगळ्यांक एक कमेंट आसता कितें सांगल्यार आले लोकांक एक बारीक कश्ट तेंचें हें मोसोर आहा पळय वयऱ्यांक आनी मोसराक वता म्हाका सुमार जाण म्हणटा तुका इनकम टॅक्स उरता तूं दान दिताय म्हणून हांव फुल्ल इनकम टॅक्स भरता टू द लास्ट पयसा आनी एक हांवें बरोवचें केलें चॅक ते चॅक बरयचे पयलीं इनकम टॅक्स जायचे एक आनी एक थोड्यांनी म्हणचे तुका सगळ्यांनी सन्मान करतात तूं दान करता हांवें सांगलें तूं काय सन्मान करता म्हण ताका म्हज्या एका एकल्यान पोर एक अशें जाल्लें एक इन्सिडंट सांगता ताका एक आमच्या मलगड्याच्या आस्तींतून ताका एक इल्लेशे पयशे मेळ्ळे कळ्ळें न्ही तशें पयशे मेळ्ळ्या संदर्भार ताणें म्हळें हांव म्हजे उलयता म्हळें ना आतां दान करचें पुरो नांव येवंक आनी इनकम टॅक्स येवंक करूंक मागीर तुजें ओपिनियन कशें ताका हांवें सांगलें ही सूख समज न्ही म्हाका गोत्तो ना इनकम टॅक्साच्या हातून कांय एग्जामचें दिनात देर इज लिमिटेशन्स आर देर आनी आनी एक तुका करेक्ट कळ्ळें जाल्यार ते एक जनरॉसिटी फॅक्टर तुका पोर मेळ्ळ्यात थोडे करोड तूं एक 10 लाखाचें चॅक बरय म्हळें कळ्ळें न्हय म्हळ्यार ताणें इसारतना म्हाका कळ्ळें ते एक काल सांगल्यार
एक तुझें काल तुवें करचें आतां तुवें सांगलें न्ही काल प्रायश्चिता खातीर. प्रायश्चित करूंक एक तितलें करचें गरज ना पाद्रा बसून कुमसार जालो जाल्यार Correct. एम आय रायट Right. तर म्हाका दिता तो काय थंय सारना न्ही पाद्रा म्हाका तुजें बेसावन दिवचे पयलें Correct. म्हाका इल्लें दी म्हणून Right. करेक्ट न्ही सो हे चिंता मागीर आनी एक करचें आमी एक क्रिटिसिजम हर एकाक आसा करेक्ट. त्या क्रिटिसिजमाचेर आमी ड्वेल करता गे और एका कानांत आयकोवचें एका कानांत सोडचें रायट. एक आसा खंयचें आमी केल्लें बरें एक दीस नाल्यार इट वील बी रिफ्लेक्टेड करेक्ट. वॉट इज द फॅक्ट आमी वी आर ऑल सिनर्स हातून कांय हें नासलो कोण खंयचो पाप साहेब जावं पाद्रा जावं दी बेस साहेब जावं दी एक हें आसा एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिन रायट. reducing the sin and Right. also trying our best to overcome our shortcoming. राग असोंक पुरो एकल्याक मोसर असोंक पुरो. Am I right? Correct. अंतले आमी एक वयर that is called improvement in ourselves. Correct. ते म्हणजे चिंता. आता तुम्ही तुमचे सुमार प्रोजेक्ट कोडयाळान तुमचे सुमार प्रोजेक्ट आसात एलोशियस कॉलेजींत आनी ॲग्नेस कॉलेजींत तुम्ही UPSC शिकच्या भुरग्यांक आनी पुरा तेंतो न्ही UPSCची अकॅडमी तुम्ही बांदून आसात ते सांगात एज्युकेशना खातीर तूं म्हण सांगून सी उडपी तावनी तुम्ही एज्युकेशना खातीर भुरग्यांक विदाउट इंट्रस्ट तुम्ही लोन दिवन आसात सो अर्ली प्रोजेक्ट सुरू करीत म्हण सांगून तुमकां इन्स्पिरेशन खंय तावन मेळ्ळें हळे हांवें एक हें पळयलें आमचें आतां समाज एक इम्प्रूव जायचें जाल्यार इन आमच्या कॅपॅसिटी हर एकल्याची कॅपॅसिटी सगळें समाज इम्प्रूव जायचें जाल्यार आमी पळयल्या प्रकार आमचेच आमकांत लायफ आमी कळलें फस्ट चेंजचें आमकां एक बरें घर जायचें म्हणून तें जाल्लें म्हणून ते हावजिंगाचें एक फस्ट तें आनी बेसाबडे उरलेलो बेसाबाचो फूल सपोर्ट मेळ्ळो आतां सुमार एक आमच्या फिरगेदीन त्या जाणां तांणी लिस्ट दिल्ल्या प्रकार एक 584 रिपेरी आनी हाची घरां म्हणल्यार जायचें म्हणल्यार सगळें देसी दिन सो आतां आमची सादारण 400 जालीं आतां ऑलरेडी आमी तांचो हर एका घराक आमी 20% आमी दिता एक बेसायबी एक 20% दिता उरलेले गव्हर्मेंटाचें मेळ्ळें आनी तशें एक घर एकल्याक एक रावंक एक घर नेक्स्ट तें नेक्स्ट ताका सजेस्ट एड्युकेशन वील चेंज द फिनान्शियल डेस्टिनी आनी नॉलेज तशें जाल्लें म्हणटा फिनान्शियल डेस्टिनी दोन आसा एक धाकटे तावन वता एक 1ನೇ क्लासी तावन SSLC सर बारी इजी आसा ताचे उपरांत कॉलेजीचे बरी कॉलेज जायचे आनी पूर आतां इंग्लिशांत तांकां फीज भरूंक त्या टायमाचेर पयशे जायचे आमी उलोवचें कोण ते कुलीकारांचे आसूंक तो रिक्षा ड्रायव्हराचे आसूंक पुरो इवन ल्हान ल्हान सगळें एक लायक एक इंजिनियर जाय जाल्यार देन बिगर थॉट एक लायक डॉक्टर जाय जाल्यार आनी एक म्हळ्यार पयशे चड जायचे कळ्ळें न्ही तशें ऑर नर्स जायचे ऑर MBA करीचे तें जाल्यार हांवें चिंतलें एका शिकच्या भुरग्याक त्या टायमाचेर एक पयशे हे ना जाल्यार आमकां कोत्ता तूं आतां शिकल्या उपरांत ताची फिनान्शियल डेस्टिनी चेंज जाता ताचें काम चेंज जाता देन हांवें सांगलें आतां कळ्ळें करचें आतां ताका एक अलॉट 25 करोड अलॉट केलो आनी तातूंत सांगलें ह्यो पयसो खाली रिवॉल्विंगाचेर आमी हाका दिवया आतां आमी ऑलरेडी सुमार एक 9,000 लोन दिले एक तांतून सादारण 4,500 भुरग्यांक लोन दिले आतां सुमार एक 700-800 इंजिनियर जाले एक 100-200 डॉक्टर जाले इतली नर्सां जाली MBA जाले खंय आहात संवसाराच्या कोणशांनी आहात थोडे एक फावटी म्हाका बरयतात आमकां यू चेंज माय फायनान्शियल डेस्टिनी म्हणून ताच्या कडलें हें करता हांवें म्हणचें एक समाज इम्प्रूव जाय जाल्यार फस्ट एक बरें घरांत दिवचें आसाचें सेकेंड एक एड्युकेशन आसाचें थर्ड ताका एक स्पीड आयिल्ल्या टायमार सोलोवन पडोवन तो फोर्थ ताका एक इनकम खंयचे ब्रिंगींग द ब्रेड ऑन द टेबल म्हळ्यार एक अर्निंग तितलें दीड पोरसो ग्रास तितलें जालें जाल्यार तोच न्ही संतोश ताणें देवाक अर्घ दिजालें हें एक आसल्यार ताका शर्मोय बरें अर्थ काली पोटान आसल्याक शर्मो सांगलें जाल्यार तोच एम आय रायट तें हांवें चिंतलें हे आनी म्हाका बारीक संतोश आसा कोण आमचो बिसायब दोनी देसीचे बिसायब बारीक बरे बिसायब म्हणल्यार आनी म्हज्याचे प्रकार आमी इंटरॅक्ट केल्ल्यान मोर देन 90% ऑफ द प्रीस्ट आर फूल फॉर अस आनी आमकां बरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तांचे तान मेळ्ळ्या म्हणटा ताणें मेन हांवें केदार म्हणच्या एका फिरगज दिसो पाद्र्याब इंट्रस्ट काणगे येयल्यार त्या इगर्जीन दुबळो लोक ना त्या इगर्जींत शिकनातलीं भुरगीं नात त्या इगर्जींत एकलो पिडेन पडलो जाल्यार ताका कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक म्हळ्यार पाद्र्याबान लीड काणये लोक सर्वता यू गॉट इट नो
सो ते एक आसा ते एक आहा सो आमी एक ल्हानशें म्हणटा तें मेगा पिक्चर दॅट्स करेक्ट तुमचो एक प्रोजेक्ट आसा की UPSCच्या भुरग्यां खातीर तुमी अकॅडमी करन आसात हय. ताचे विशयान ताचे फायदो आमच्या लोकांक कसो मेळ्ळी आहेत आमच्या लोकांना कालें करियेत आमी UPSC म्हणजे पब्लीक सर्वीस कोचिंग इन्स्टिट्यूट आम सुमार वर्सां 30-40 years आसले चिंता सगळ्यांनी म्हणजे ते जाय जेता म्हणून बट तातूंत करता सुरू करता सगळ्यांक गोत्त आसा तातूंत ते हें जायना प्रॉफिटा खातीर करचें ना आमच्या समाजांतले थोडे यंगस्टर्स एक पब्लिका येवन बरे पुलीस ऑफिसर्स फॉरेस्ट ऑफिसर्स ऑर DC डिस्ट्रिक्ट कमिशनर जाले जाल्यार आनी ते नॉन करप्ट जाले जाल्यार दे कॅन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज फॉर द दीस इज एक हें काले एसेट टू द नेशन कम्युनिटी एंड फॉर द नेशन करेक्ट आतां ते शिकचे जाल्यार ताका सुमार हें जायचें इन्स्टिट्यूट जायचें तशें हांवें सगळ्यांक आपोवन हें केलें कोणाक आमच्या बिसाबेक आपयलें सेंट एग्नेसाच्यांक आपयलें आमच्या कॅथलीक बोर्ड एज्युकेशन ताका डायरेक्ट सेक्रेटरीक आपयलें ताच्या उपरांत आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजीचेक आपयलें आनी हांकां LOCS कॉलेजीच्यांक आपयलें आनी रोज शनिलेच्यांक आपयलें म्हळ्यार आमी करिजम ते चिंतापाक ते जाणां ते परमाणे हे सगळें जाय जे असलें कॉज म्हणून जालें तितले आतां नेक्स्ट क्वेश्चन आयलें कोणें करचें म्हणून ते जाणां तांणी सांगलें LOCS कॉलेजीचें कणंगोदे म्हणून LOCS कॉलेजींत फादर दयान तेळा रेक्टर तो म्हणलो मायकल हांव कणंगोंक तयार आहा बट हांव तें लॉसाचें तूं हें रन करता कितलें म्हणटा तुवें 50% लॉस तुवें आमकां दिवचें म्हणून हांवें एग्री म्हळें आनी एक इल्लें स्टार्ट करून इल्ले पयशे दिवचें सांगलें ताणें बट बऱ्या तरेन ताणें म्हाका एका वर्सान करता म्हणून सांगलें 6 म्हयन्यान ताणें स्टार्ट केलें आतां LOCS कॉलेजीन 6 म्हयन्यान स्टार्ट केलें आनी तें एग्जाम कस्ट आसा सगळ्यांक गोत्ता करेक्ट बट पास करूंक जायना म्हूण सांगून हर एक दीस दायजे वॉर्डार तुमी आतां पळयतात कितलेशे हें आहात पळय जावनूच आसात करेक्ट सो आमच्यान तें सदां एंट्रन्स एक कितें एक दोन कितें सक्सिडेड इन आमचो गेटींग द म्हजे एक चिंता एक 10 वर्सांनी एक 20 आयिल्लें जालें जातलें खंडीत येतलें म्हाका आतां होप आसा आयिल्लें जाल्यार दॅट इज अ बीग हें कालें कॉन्ट्रिब्युशन करेक्ट टू अवर कम्युनिटी म्हणजे कम्युनिटीचें रेकॉग्नायजेशन काडलें करेक्ट एक आमचो जज आसा आनी बरो जज Michael एक बरो एक ऑफिसर एक बरो आसा करेक्ट कळ्ळें न्ही सो दीस इज वन पार्ट अदर सायड इज आमचे आस्पत्री सेवा दितात आमची सिस्टरां आमचे पाद्र्याबू एड्युकेशनाचे आसा दिस इज आवर आयडेंटिटी न्हय करेक्ट दिस इज वॉट आय ओके तुम्ही आता UPSCचे हे प्रोजेक्ट तुम्ही सुरू केला आता तुम्ही भुरग्यांनी एका कडेन असो फायदो जोडीचे जाल्यार आनी कालें करियेत आनी डायरेक्ट कॉलेजीक वचून एप्रोच करीचे किंवा ताका एप्लाय करचे जाल्यार कशें ताचे विशयान म्हाका इल्ली माहिती दिल्यार बरी आसली तांणी भुरग्यांनी डायरेक्ट सेंट एलोयसियस कॉलेज दुसऱ्याक एड्युकेशनाक एप्लाय केल्ले परत एप्लाय करचें तें तांचें हें एप्टिट्यूड आनी एटिट्यूड दोनी हें करन तांकां ते एडमिशन दितात ओके आनी थोड्या दुबळ्या भुरग्यांक एकोमोडेशनूय दितात आनी पुरा फीज कन्सेशनूय आसा आनी हांकां एड्युकेट करच्याक ते दिल्लीच्यांक ते मेन जाल्यार ते हें केलें कोचिंगाच्याक ते टाय अप आसा सो ऑल दीस पेपर्स आनी पुरा खंयचे आहा पळय द बेस्ट फॅसिलिटीज आर गिवन देर इज नो आनी प्लस हांगा आशिल्ल्या ऑफिसर्सांनी म्हळ्यार हांगाचे DC आनी परत जाल्ल्यांक तांची लेक्चरर्स हें करतात सो अरेंजमेंट फुल्ल LOCSच्यांनी केलां बरें ताका जाय आसलें लायब्ररी ताका जाय आसलें ऑडिटोरियम ताका जाय आसलें कोचिंग पुरो आसा बट आमचो शिकचे भुरग्यांक सदां 12 वरां शिकचें म्हणटा म्हळ्यार यू शूड बी थरो इन ताचे ते सब्जेक्ट्स आसा क्वेश्चन दॅट इज डन दिस इज वन पार्ट ऑफ इट देन वेन यू आर गोईंग फॉर अ इंटरव्यू ऑल्सो दे चॅक द पॅनल वील चॅक तुका कळलें परत तूं रिस्कान घेता की तूं डिसिशन तुजें पावर कशें दोज पॅरामिटर्स आर बिकॉज यू आर मॅन यू आर इन एडमिनिस्ट्रेशन सो ते दॅट्स अनदर वन फादर मुलेचो प्रोजेक्ट तुम्ही अनाउन्स केल्लो हाचे विशयान जायते आमच्या लोकांक करेक्ट माहीत ना कित्याक म्हण सांगल्यार हाचे म्हळ्यार इतले पयशे दितात म्हण सांगून सांगल्यात पूण ऑलरेडी ते प्रोजेक्ट सुरू जाला की थोडे पुटी कालन सांगता की म्हळ्यार थोड्यांनी सांगचे हांवें आयकलां आमी फादर मुले सगळे आमकां कांय कन्सेशन मेळो ना आमकां कितें मेळो ना देखून आमच्या पेशंटांक एखाद्या वेळार ताचो बरो फायदो जोडीचे जाल्यार तांणी कालें करीचे इज अ विन विन सिच्युएशन करेक्ट तांच्या प्रोजेक्ट एक हॉस्टेल बांदूंक आनी एक एडमिनिस्ट्रेशन आनी क्लास ब्लॉक बांदूंक आमी 50 करोड पडटात ताका ते आमी 50 करोड आमी दिता सांगलां करेक्ट ते आमी आमचें हें आसा कमिटमेंट आसा आनी तांचे आतां तें बिल्डींग स्टार्ट जावना
आता ते स्टार्ट जाले आमच्या कंप्लीट जाल्या उपरांत दे विल मेन करचे एक वर्साक एक 5 करोडाचे दुबळ्या पेशंटांक ते कन्सेशन दितात. आता आमचे ना जाल्यार म्हाका गोत्त असल्या प्रकार बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आज फादर मुल्लस खंयचे आस्पत्रे आसले उंटे आता ती नाचले जाल्यार काय आमी चिंतेचे एक नाचले जाल्यार हांवें जनरल हें केल्ल्याक कथें सांगल्यार उरला हॉस्पिटल आणखी रेट चडते. करेक्ट. आता काय ना जाल्यार फादर मुल्लास आसले म्हणटे हांवें केदां म्हणचे आसा एक ब्रेक मारता म्हणटा म्हळ्यार ओके आमच्या आनी एक ऑल्टरनेटिव्ह कंट्रोल एक हें आसा न्ही हेल्दी कॉम्पिटिशन नाम ना उरले हॉस्पिटल बरे आहात हांव कोणाक दुसरो वचना तें एक जालें. आनी एक कशें सांगल्यार फादर मुल्लासांचें त्या दुबळ्यां खातीर एक सेवा दिवंक आसली हॉस्पिटल ते पयशे जायचे कित्याक एक्सपान्शन मिशनरी आनी बरे डॉक्टर्स तांकां सांबाळून तेजे पयशे खंडीत जायचे. बट इवन ह्या दुबळो हांच्यान ते स्पेशल वॉर्डान नासलो जनरल वॉर्डान हें जाता तांच्या मात्र आमी दिवचें हेल्प करचें. जनरल वॉर्डान आसल्यार येवचो डॉक्टर तो टॉपूच येता तांकां पळयता कळ्ळें न्ही. आनी एप्लाय करूंक आनी कांय ना तें एडमीट जाल्ल्या टायमार ताची आर्थीक परिस्थिती पळोवन आनी थोडे फावटी मोस्ट ऑफ द थिंग आमच्या कॅथलीक कम्युनिटीक पाद्रापाच्यान रेकमेंडेशन आसता हे पुरा पाद्राप कितली कॉलां करत आसतात कोणाचे आमच्या डायरेक्टराक कळ्ळें न्ही. त्या जाल्यार ते 1 करोडा घातल्यान कन्सेशन दितात म्हाका करेक्ट गोत्ता हांव फिगर्स उलोवंक वचना म्हाका 100% म्हाका गोत्ता. आनी म्हज्याच्या प्रकार एकलो दुबळोय मेळ्ळे आसूं दी इतले पयशे आसलो गिरायके इल्ले मेळ्ळ्यार कन्सेशन आसूं दी म्हणून हें आसा. आय एम नॉट ब्लेमींग तांच्यांची परिस्थिती आमकां गोत्तून आसा आमी बट हें करतात म्हणलें खंडीत तातूंत हे दोन विशय ना. आनी आमचे जाल्या उपरांत दे वील ऑल्सो गिव दॅट पार्ट ऑफ इट दे वील हँडल दॅट म्हणून तांकां काय जाता एक खंयचे लोन आनी काणगेन आसतना 2 बिल्डिंगां जालीं सो तांची इन्कम इम्प्रूव जालें ताचें पोर्शन ऑफ इट दे वील बिकॉज वी आर वर्किंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन दॅट इज वॉट चॅरिटी. तुम्ही सबार कडेन दान दितात सबार दुबळ्यांक तुम्ही मस्त हेल्प केला अशें दान दिल्या पैकी काही म्हणी तुमकां तुमी दिल्लें दान सूख रितीर उपयोग जाला म्हणून सांगलें काही म्हणी दूख आसा गी अतलिकल इन्सिडेंट आसात गी. ना म्हज्या हाच्या प्रकार आतां 100% आमी कश्टांनी केल्ले पयशे 100% लोकांनी आमी रायट हाका गेल्यार हांव सांगना एक इल्लेशे पर्सेंटेज आसा म्हज्या हाच्या प्रकार मे बी लेस देन 5%. म्हाका काय सांगल्यार म्हाका म्हज्या चॅरिटीच्या इम्प्लिमेंटेशनाक एक 20 जाण बरे एडवायजर्स आसात जे बरे जाणवाय आसले गिरायक आनी इंटेग्रिटी तांचे फायनान्शियल इंटेग्रिटी इज अनक्वेश्चन्ड आनी बरे सेवा मनोभावाचे ते खंयचे आयल्या टायमार हे म्हळ्यार आमच्यान थोडे आतां फॉर एग्जाम्पल कॉलेजीच्यानूय ते आमच्या मिटिंगाक अटेंड जाता एलोसियस जावं दी ॲग्नेस जावं दी फिलोमिनास जावं दी इंजिनियरींग कॉलेज जावं दी आमचे सुमार इन्स्टिट्यूशन हें आता खंयच्या हाका येताना आनी उरले हें करतना आतां इवन तुजी घराचें एक योजन हे वचून तांचें घर पळोवन त्या फिरगत पाद्रापाक म्हणून व्हरून करून ताणें तें रेकमेंडेशन करचें तशें. सो म्हाका दिसता संतोशाची गजाल काय सांगल्यार आय कॅन व्हेरी बोल्डली से आतां पळय एक 2-3 घरां पळोवंक गेल्लो त्या कुटुंबाचें संतोश कळलो तें पळय तांणी दिल्लें म्हाका एक तांचें हें म्हळ्यार कळ्ळें न्ही. सो दॅट इज द म्हळ्यार एक ग्रॅटिट्यूड म्हणटात उपकार म्हणून. सो आनी आमकां कशें ताचे उपकार नासतना आमी तांकां दाखोवंक थोड्यांक कळना आमी ना म्हणून आमी तकली करचें ना. आमच्या एड्युकेटान थोडे व्हेरी फ्यू स्टुडंट्स हॅव रिटर्न हें केलें लेटर्स आतां इतलें हें करतना ते मे बी ते वे ऑफ दिसता थोड्यांक काय कोत्ता आतां एक तुका एक्सप्रेशन ऑफ लव ऑर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रॅटिट्यूड ते यू सम पीपल कॅनॉट डू इट दाक्ष येतात लज येतात ते आसूंक पुरो तशें हांवें चिंतचें बट फॅक्ट दे हॅव प्रॉस्पर्ड whatever field they have prospered. So that is that. थोडी हेल्प काण घेतात तुमकां येवन तांणी पाटी थँक्स म्हणचे म्हणून ना तांकां मेळिल्लें हेल्प तांणी ताच्या प्रमाणे दुसऱ्या कोणायक हेल्प केलें जाल्यार तो एक रितीचो उपकार बावडचे एक रीत म्हणून सांगून आमी सांगयेत. तुमचे कडेन आतां सुमार एप्लिकेशन येतात आनी सदांभर तुमी ते वरवणी करना तुमी दितात कसल्या मनशांक तुमी हेल्प करनात. दाई जिवलदार एक येता म्हळ्यार व्हेरी व्हेरी ऑथेंटीक तांणी हें करन एक पिडेस्ताक मोस्टली पिडेस्तांक तांणी हेल्प करचें नासलें. हांव पयलें काल करता म्हणून कोणाच्या आयिल्ले कुठे म्हणजे एक बरोवचें थोड्यांक 25-50 थोडे फुडें 1 लाख अप्रोपाक 2 लाख तशें घालचें आसा.
मागीर हांवें वळटे कडेन विचारलें म्हणल्यार वळटे बरो या ताणें वळटेन आतां म्हाका सांगलें मायकल तूं हाका घालनाका तुका तें शॉर्ट पडल्या टायमार हांव सांगता आतां 90% म्हणल्यार तें व्हडलें अमावंट असल्या टायमार हांव घालता ना म्हणना बट तुजे 5 लाख जाय 7 लाख जाय जेन्ना आसल्याक कित्याक म्हळ्यार कितलेशे बऱ्या अमावंटाचे तुवें पळोवंक वचो थोडे वळटे म्हणटा आउट ऑफ 10 एडवर्टायजमेंट घाल्ल्यांत 2 दिसांनी आतां तुका 5 जाय म्हणले कडेन 7 येतात आनी तले आतां आनी तातूंत ते कणगे येयल्ल्यांचे थोड्यांक कोणाचे एकल्याक तेंगे 7 घेतले जाय म्हणल्यार 17 येयल्यात खंय बट ते ताणें कडेक येवन कालें एक वळटे कडेन ते एक म्हणून आमकां इतले 10 एक्स्ट्रा मेळ्ळ्यात म्हणून मागीर ताणें एकल्याक कालें 5 लाख दुसऱ्या कोणाक दिया म्हणून म्हळ्यार तल आसा बट 90% कणगे येयल्ल्यान ता पळय पट्टे येना बट वळटी मॉनिटर करता कित्याक म्हळ्यार ताणें एक व्हडली जबाबदारी कणगे येयल्या तो फुडले तें ब्लॉक करता ताका सपरेट अकावंट करून मॉनिटर करून हें करता तशें आतां म्हाका म्हजें तें तातूंत व्हडलो लाभ केला वळटेन म्हळ्यार एक गायडन्स दिवचें सो तशें मागीर थोडे इल्लेशे दुखता आमचे पयशे काडून ताचें कालें हें मेळना वेरी पर्संटेज वेरी लो आनी ताचेर आमी हें करूंक वचून वी हॅव टू थिंक अबाउट द लार्जर रिजल्ट दॅट मे आय एम रियली हॅपी मोर देन 95% ऑफ अवर डोनेशन्स अमाउंट्स आर वेल युटिलायज्ड बाय द इन्स्टिट्यूशन्स ऑर बाय द पीपल ओवर येस तशें तुमी सांगतना म्हाका सांगलें तुमच्या जिणेंत बिस्पांचो पाद्र्यापांचो आनी पुरो मुस्त पात्र आसा तुमी दिवच्या दानांत तांचे तावन तुमकां मुस्त हेल्प सपोर्ट मेळ्ळा म्हूण सांगून पूण थोड्या वत थोडे पुटी लोकां तावन आमकां आयकोंक मेळटा की पाद्र्याक थोड्यांक मात्र हेल्प करता थोड्यांक हेल्प करनात म्हूण सांगून आतां बिस्पाक देणें कालें ताचे एक देणेक अधिकार एम आय रायट तो व्हडलें एक आतां बिस्प जावं सकयल पाद्र्याक इंट्रस्ट आसूंक पुरो म्हळ्यार तें एक पोजिशन आतां हर एक लाग जाय न्ही तें आतां आमच्या बिस साहेब अधिकाराक येयल्लो म्हणून न्ही ताका तें इलेक्शन करचें एक प्रोसेस आसा एका सिलेक्ट मनशाक एक व्हडली जबाबदारी काडूंक ताकत आसल्याक उमेद आसल्याक क्वॉलिफिकेशन आसल्याक दिलां तें आतां आमचे बिस्प जावं दी पाद्र्याक जावं दी आतां ते सगळ्यांक हेल्प करचें म्हणल्यार तांचें एक फिनान्शियल तांणी हेल्प म्हणटा आमच्यान हें करचें खंयचें कांय वता पयशे दिवचे म्हणून तांणी खंयचे हाडचे पयशे एम आय रायट एक उरल्या मट्टाक आमच्या समाजान म्हाका गोत्ता आसल्या प्रकार आतां आमी कंपेर करतना आमी एप्पल टू एप्पल आमी कंपेर करचे आतां आमच्या उरल्या समाजाक आनी आमच्या बिस साहेबान आमच्या पाद्र्याबांनी आमच्या सिस्टरान हेल्प केल्ले बरें आय डोंट थिंक एनी कम्युनिटी हें करता हांव येना म्हाका गोत्ता आसल्या प्रकार म्हाका तें म्हाका येना आमचे थंय आनी कळ्ळें करचें तांणी कळ्ळें आनी तांचे आतां कळ्ळें आतां इतलें आमचे समाजान तितलीं इस्कॉलां इतलें हॉलां इतलें इम्प्रुवमेंट इतलें हांकां एड्युकेशन मेळना जाल्यार हातून एक मेन मेजर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी काणी गेल्ले बिस साहेब आनी आमचे पाद्र्याक आतां तांणी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी काणी गेली आनी एक आसा तांणी घरांतून हाडलो पयसो न्ही आमी दिल्लो पयसो लोकांनी दिल्लो पयसो म्हज्याच्या प्रकार आतां थोडे पुटी बिकॉज ऑफ द इग्नोरन्स और आमकां आमी बिजनस आमी घर बांदतना आमी केल्ले चूक करना तशें इल्लेशें ओवर एक्स्ट्रिमेशन आनी दुसऱ्यांनी कोणें इल्लें आमचेच आनी एक तांकां मिसगायड केल्लें आसूंक पुरो बट बाय एंड लार्ज दे हॅव डिलिवर्ड वॅल्यू फॉर मनी फॉर आवर डोनेशन म्हज्या मट्टाक तें 100% म्हाका सॅटिस्फॅक्शन आसा आनी हांवें सगळ्यांनी म्हणचें बिस साहेबांक पाद्र्याबांक सिस्टरांक पाटिंबो दिया वॉट एवर वे हें कर पाटिंबो दिया तें पाटिंबो दिल्यार ताचे इन टर्न इट वील बेनिफीट टू द कम्युनिटी म्हणून तशें आतां चडावत आमकां म्हणचें आसा आमी क्रिस्तांवची कोडयाळ घरां आमी इल्लीशी कुर्ले जातीची म्हूण सांगून म्हळ्यार एकलो खंय म्हणी वयर वचूंक ट्राय करता जाल्यार आनी एकलो ओड घालूंक ट्राय करता म्हूण सांगून मनशान आपले चिंत आप कशें बदलून काणगे हाचे विशीं तुमी कितें सांगतात जाल्यार हांव सांगलें न्ही एक मोसोर म्हणलो एक हर एक लाचांतून आसा बट मोसोर खंयच्या खातीर मोसोर करचें म्हणून और तुवें कंपेर केलें हेल्दी कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज आतां हांवें शिक्षण इम्प्रूव जायचें और म्हजे बिजनेसाचें व्हडलें जायचें तें इज कॉल्ड हेल्दी कॉम्पिटिशन मतलब बी जावन आनीक लायक वयरेचे एक अवकाश मेळटा चुकोवचो और ताचे विशयांत एक एंटी प्रोपागंडा कालें हें करचें गॉसिप आपलें गॉसिप उलोवचें तें आनी एक डेफिनेटली आमच्यान ती एक तें चुकयचें आमी कितें सांगल्यार इट हॅपन्स इट ऑल लेवल हांव एक सांगना बट इन जनरल सांगचें आमी एक पाद्र्यापाच्या विशयांत थंय बरें करून उलयलां मागीर भायर त्या पाद्र्यापाचें सगळें आमी कंडेम करून गेलें जाल्यार
आणि एक थोडे पटे पदरा पण जावन ते सिस्टरान जावन ते आमचे मनीस ते प्रेजन तांणी कंडेम करून उलयलें जाल्यार तांकां एका थोडे दुखता म्हळ्यार इतले वचून तांकां कळ्ळें बांदता न्ही गरजे बांदूंक इतला म्हाका तेल्या बरें वचून खंय खंय म्हाका वता ते गल्फाक तांणी थोडे पदरा येतात आमच्या ऑफिसांत येतात आमी तांकां पुरो चॅक बरयता जाल्यार म्हजे जाल्यार सुमार जाणां बरयता बट थोडे पयशे दिनात ताचे पण तांकां उलोवचें आहा पळय हें पुरो आयकून तें सामान्य म्हज्या हाच्या प्रकार तें सामान्य तशेंच आतां आमकां आमी कलेन दान दितना थोडे पटी म्हणटात ताचे कडेन ब्लॅक मनी आहा ताका तें ताचे अन्यक आसा तें आसा हें कशें सांगल्यार म्हज्या म्हळ्यार हांवें चिंतचें तो एक मोसोर कंट्रोल करूंक जायना तांकां थोड्यांक राग कंट्रोल करूंक जायना मनीस राग हे करूंक जायना ती तशेंच न्ही आतां हांव हांगा प्रिजन मिनिस्ट्रीक आमी सपोर्ट करता हांव त्या जेलाक गेल्ले कडेन हांव तांकां वचून मेळटा कोणाक हांगा आमच्या प्रिजनांत मेळटा म्हाका एक दीस ते एक जाण मेळ्ळे तशें हांवें ताच्या पुलीस ऑफिसराक विचारलें म्हाका उलय म्हणून तो म्हणलो म्हजे उलय सर म्हणून हांवें उलय म्हणलो ते उलयतना विचारलें हांवें तुमी कितें सायब काला तो बाप पळय पूत आनी नेकलो ताचो नेव्यू कितें ताका हें चिंतना सर हेंका ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಹೆಂಚಿತ್ತ ಉಪಕಾರ ಅತ್ತ ಜಡ್ಜಿಡಪ್ಪ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಹಾಕನೆ ಐಕ್ಕೆ ಹೆಂಕಿತ್ತ 3 ವರ್ಷ నుంచి ಉಲಾಯ್ ಉಂಡು ಕಂಚಾಕ ಕೋರ್ಟಾಕ್ ಹೊರ್ತಾತ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಾತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕನೆ ಮನಾರ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯತ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ನೇಬರ್ನ ಇಂದು ಇತ್ತಂಡ ಹೆಂಚತ್ತಂಡ ಆಯ ಒಂತೆ ಇಂದು ಒಂದು ಇಂಚಿ ಒಂತೆ ಪೆದಂ ಪಾತೆರೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ ಪಿಕ್ಕಾಸರು ಒಂಜಿ ಮಂಡೇಕ ಏನು ಗ್ರೇತೇಜ್ ಅಲ್ಪನೆ ಸೈತುಪೆ ಆಂಡತ್ತ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮರ್ಡರ್ ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುನಾಗ ಈ ಕೋಪ ಏನನ್ನು ಈ ಊಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ ಬಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ನಾತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೆಕ್ಲ ಈರ್ನ ಇಂಚಿತ್ನ ಮಾರ ಹಂಗ ಚಿಂತಾಡ್ತಾನ तो म्हणटा हांवें तें मारलें तें काल तांणी केलां म्हण त्या दरान तांणी कंप्लेन दिल्ल्याक अटेम्प्ट टू मर्डर म्हण केलां तें बारीक उरली केस घे अटेम्प्ट टू मर्डर भितर आतां केलां जाल्यार म्हळ्यार ती ताची बायल आनी मार केल्ल्याची बायल फ्रेंड्स घे ती म्हणटात घे ती म्हणटात घे आतां तूं आनी कांय करूना गाडी हें केल्लें म्हळ्यार ताका फिलींग आतां कोणें कंप्लेन दिल्लो आहा पळय मार केल्लो आहा पळय ताका मार आहा ऑफकोर्स मार हें पडून हॉस्पिटलांत आसलो गे म्हळ्यार हें जालां बट मरूं ना कळ्ळें न्ही So what is this? This is a fact of you cannot control your anger. Correct. तसं सांगचें म्हणजे ताका करेक्ट आन्सर आमकां मेळचें तें आतां केलें मागीर तुका रिग्रेट मोसरान तुवें केलें एकल्या केलें मागीर तें रिग्रेट मात्र करेक्ट संतोष मेळचो खाली कोणाक हेल्प करन मतलबी नासतना म्हणजे माय म्हणटाली पुता उलयतना काळज अंदकले आहा मोन अंदकले आहा आनी तोंड अंदकलें तें एकच लेक जाल्यार मनशाकय मेस वता देवाकय मेस वता आनी आशिर्वाद करता लेप ओडचें आनी करन पट्टन सुरी करचें काम करूंक वचनाका हे सगळ्यांक संदेश चिंतन करेक्ट तुम्ही इतल्या वर्सांत दान दिल्ल्या पैकी काही म्हणी एक तुमकां मस्त संतोष वा समाधानाची गजाल वा एक तुमच्या जिणेंत विसरूंक जायना जाल्यार खरें घडीत आसा जाल्यार आमच्या प्रेक्षक वाटो शेअर करतात की नाही तो गजाल सुमार आसा म्हळ्यार कितें कोत्ताय आतां दान दिल्ल्याच्यान एक कोत्ता हांव खंय गेल्ले कडेन बिकॉज सी यू कॅन सी आतां हांव कोणाचे स्टुडंट्स मेळटात कळ्ळें न्ही म्हाका एक गरजेन गेल्ले कडेन एक चेडूं आयले ताचे आवय एक नापणान म्हाका सर तुजे फोटा काडजे म्हणून सर काला फोटो काडजे ताका तें म्हणलें आज MBA जालां बरें काम मेळ्ळां कळ्ळें न्ही बिकॉज ऑफ एड्युकेशन सी दॅट फिलींग इज देर आतां पोरे कडेन एका घर पळोवंक गेलो हांगा कायार गेलो थंय त्या पदरापण सुमार काम केलां एका घरा येताना एक ती ताका घर बांदून दिल्ल्याक ती एक स्त्री आनी ताचें दोगां भुरगीं देशी एक भुरगें तिका हुशार ना आनी हें आसा कालें तिका पळयता मॅल न्युट्रिशन आसा तांकां नासतना तें पळयतना तें चेडूं ती बायल मनीस तिचो न्हवरो घर सोडून गेल्लो खंय गेला म्हणटा कोत्तनाकें हीं दोगां भुरगीं आहात आनी ताका टिचरीचें काम 12,000 रुपया सांबाळ घर नासलें तांकां एपस मागीर आमी तांकां हें दिलें पयशे आदार देन देता पयशे दिल्या बरें हें केलें बट तें पळयतना आहा न्ही म्हाका एक असो गूड हें आयलो एक जेजू क्रिस्त खुर्सार आसतना
मोरी एकच आहे दुःख बघले यू कॅन सी ऑन अवर फेस दॅट पेन पेन शी कॅनॉट एक्सप्रेस दॅट पेन ते भुरग्यांक हेल्पलेस आय कूड सी म्हळ्यार तुवें खंयच्याय एका पळय येतना तुज्या काळजांत एक तुका आसा जाल्यार यू कॅन सी द रियल थॉट करेक्ट ना जाल्यार काय करता आमी आतां उरलें पुरो आमी पळोवचें तो संतोष म्हणलो भितर आसा जे करेक्ट अदरवायज वी आर फेकिंग इट रायट तुका तो संतोष आसा न्ही तुजें हें फिलींग आहा पळय Right. तुका तें भितर आसा जें तें हर एकल्याक आसा आमकां देवान दिल्लें देण हर एकल्याकी एक कॉन्शियन्स म्हणलें आसा हर एकल्याकी एक हें आसा कालें आमी कहलें एन्जॉय करचें आतां राग येयल्या टायमार ताच्या उपरांत मागीर रिग्रेट ऑर तुवें हेल्प केल्ल्या टायमार एक संतोश आनी हेल्प करनाटल्या टायमाचेर एक ओ आमी करना करी येत आसलें म्हणलें सो ऑल दीस फिलिंग्स आर देर सो तर म्हाका हे असे फिलिंग्स म्हणजे लायफांत काय आय कॅन हंड्रेड्स अँड हंड्रेड्स सांगतो ना दॅट इज वन येस करेक्ट कित्याक म्हण सांगल्यार तुमी उलयतना तुमी तुमच्या दोळ्यांत दुकां येतात कित्याक तुमी हेल्प केल्ली भुरगीं कित्याक म्हाका तो गोत्त आसा आमी कोणाची एक ल्हान संगत केली आनी त्या मनशान थोड्या वर्सां उपरांत पाटी येवन उडास दोन तुवें त्या दीस म्हाका हेल्प केली ताचे वरवीं म्हजी जिणी चेंज जाली म्हणटाना तोच बोगसो संतोश हांव खंडीत जावन समजोवंक शकता खंडीत जावन आमी बऱ्या काळजान कसलोच वायट उद्देश नासतना केदाळा कोणाक कितेंय करता जाल्यार ताचो प्रतिफळ खंडीत जावन सुखाना मनशाक तुमचे जिणींत सक्सेसर निमाणो तुमचो एक संदेश आमच्या लोकांक दिवचो जाल्यार आमच्या समाजाच्या आतां जे करंट सिट्युएशन आहा तुमी लोकांक आमचे कितें सांगतात जाल्यार काने सांगूंक कशें येतात म्हजो संदेश इतलेंत दया करून तुमकां संतोश जायजे तुमकां देवाचें बेसांव जायजें तुमकां तुमच्या भुरग्यांक बरी देख दिजे जाल्यार तुमी दुसऱ्यांक हेल्प करा हेल्प करनाजाल्यार तोंदरे करूंक वचनाका ते एक नंबर वन सेकंड आयच्या एका परिस्थितीच्या आमच्या काळार आनी पर्टिक्युलर आमच्या ह्या कोडयालच्या परिस्थितींत करेक्ट खंय एक सामरस्य हाडचें कळ्ळें न्ही एक इन टर्म्स ऑफ रिलीजन भायर दवरा पॉलिटिक्स भायर दवरा जात भायर दवरा करेक्ट म्हळ्यार गॅरंटीड सांगू येता खंयचें एक नेशन और एक समाजांत ए रिलीजियस लीडर कॅन मेक इट और ब्रेक इट करेक्ट और ए पॉलिटिकल लीडर ऑल्सो कॅन मेक इट और ए ब्रेक इट करेक्ट तांकां सगळ्यांक म्हजी विनंती हांवें म्हणचें हांवें कंडेम करचें म्हजी विनंती कशें म्हळ्यार खंयचें सामरस्य दॅट ते एक हाडलें जाल्यार दॅट इज प्रॉस्पॅरिटी फॉर द इट हॅपन्स इन द फॅमिली फस्ट फॅमिलींत आतां कंडापट आतां उलोवंक चड वचना आसा तें डिस्प्यूट तें जावन मागीर तुमचें वाडो आनी तें जावन मागीर नेशन So this is my, and every one of us, we get an opportunity for reconciliation between the friends, the family members, and also different community. This is one my message. Second is, जाता तितले आमच्या बिसायबांक पाद्राबांक सिस्टर्सांक पाठिंबो दिया करेक्ट पयशे तुमकां खंयच्या रितीन तुमकां हेल्प करूंक जाता ते पाठिंबो दिया देन तांकां एनकरेज करा तांकां एप्रिशिएट करा करेक्ट कळ्ळें न्ही आनी खंयचेय कंडेम करचें आसलो पर्सनल वचून सांगा थोडे पाद्राबाईक आसना ते ना म्हणून जायना आनी पाद्राबाईक सांगता हांव आनी सिस्टरांक सांगता एक ओपन मायंड दवरा करेक्ट बिकॉज 100 वर्साच्या पयले जे परिस्थिती आज ना रायट आज पुरो एड्युकेटेड आहात तुमचे चड शिकले आहात करेक्ट मनीस आहात कळ्ळें न्ही तें जाल्ले म्हणटी आनी चुकले आसता आनी थोड्यांक हें कळ्ळें शिकपाचें एक थोडे केले तकले सट्टा सांगता न्ही थोड्यांक पयशांचे इल्लें सट्टा तेचा ते इल्लेशें उणें करन एक बॅलन्साचेर हें आसून विथ द हंबल बट विथ द कॉन्फिडन्स इन द रायट एटिट्यूडाचेर ते एक आन्सर दिलें जाल्यार डेफिनेट पदराबी हें करतात वन टू वन सुमार उलयतना म्हजो संदेश इतलोच सगळ्यांक बरें मागता आनी तुमकांय हांव चिंतता एक बरें प्रोग्राम हातून कांय म्हणी इल्लेशें म्हणी थोड्या जाणांक म्हणी एक संदेश बरो संदेश दिवन ते बरें करतले म्हणून आनी बरें करतले आनी किल्ले चड करतले म्हणून म्हाका भोगता
तुमकां मस्त देव बरें करूं. थँक्यू सर, कित्याक तुमी भारी बरो संदेश दिला. कित्याक आमच्या चडावत सांगचें आसता, लोकांक मात्र आमी सांगचें आसता, पूण हांगासर आमच्या पॉलिटिकल लिडरांनी, आमच्या कम्युनिटीच्या लिडरांनी, तशेंच आमच्या रिलिजियस लिडरांनी, पाद्र्याप जावन दी, बिस्प जावन दी, कोण पळय हें पळोवन आसात, आमी सगळ्यांनी मेळून सांगाता वावरूंक आसा. कित्याक समाज म्हूण सांगल्यार खाली एकल्याची वा एकल्यान मात ताचो फायदो जोडचो न्ही. समाजांत आमी सगळ्यांनी आसूंक आसा. बरो एक देश बांदी जे जाल्यार, कित्याक आज आमच्या समाजान कितें जावन आसा, सरान बरेंकन सांगलें, आमी एकामेकाचेर राग दवरनासा, तें करनासतना सगळी कम्युनिटी आमी एक जावया. कित्याक पॉलिटिकल तांचे प्रोपागेंडा कितेंय आसूंक पुरो, पूण केदाळ आमी एक जातावंगी, कोणायकी आमचे वयर जैत जोडूंक जावचें ना. देखून आमी सकयल आमची जात धर्म हे भायर दवरया. मनशापण आनीक ह्युमॅनिटी आमी कितें म्हणटा, आमचो रोशन बेल्ट म्हणटा तुजें सांगून आसता. मनशापण पयलें येवन दी, मागीर आमची जात देवासपणांनी पुरो आमी मागीर करया. देखून एकामेकाक बरें करया आनी बरी समाज बांदून हाडया म्हूण सांगून मायकल सरांक असं सांगूंक कशें येता. जर मायकल सर तुमी ल्हानशे एका रजेर आयल्यात, पूण तुमी जायतें बरेंपण करनासा. देवाचे आशिर्वाद खंडीत जावन तुमचेर आसा. आनी हांगासर आमी आज इन्फिनिटी श्रायनांत बसून आसा. सगळ्यांक मागचें बरें, तुमकां या मागता इतलेंच. येदोळ मातशें तुमी केल्लें काम आनकी मुखारसून व्हरूच्या खातीर ती बरी बळ भलायकी तुमकां देव दिवं दी. तुमच्या कुटुंबाचे सदाळ आशिर्वादां घालून तुमची जिणी नंदन जावन दी म्हूण सांगून सर आमच्या विक्षका तर्फे तुमकां हांव मागता. तुमकांय सगळें तें बरें तुमकां, तुमच्या कुटुंबाक आनी समाजाक जावं दी म्हणून. आनी तुमच्या ह्या कार्मेल कॅफे हें प्रोग्राम आनी कंटिन्यू करा. येस, देव कळ्ळें. आनी लोकांकय उलो दिता म्हणल्यार एकल्याक आज पुरसत आसा, पुरसत ना, तें खंयचें पळोवन हातून ही प्रोग्राम पळया. तें उजो एक म्हणजे एक उलो मस्त देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तर मोगाच्या विक्षकांनो तुमकां खंडीत जावन आयचो एपिसोड बरो लागला म्हणून हांव पाती येता. आनी एखाद्या वेळा बरो लागलो जाल्यार दयाकन सगळ्यां लागीं वांटून घेया. कित्याक आज आमी हांगासर तांच्या पर्सनल लायफा विशयान कितें आमी उलोवना. त्यांनी कितें दिला तो समाजाक बरो संदेश दिला आनी आमचे समाज बरे जावचे दिशेन तर जायते वावर करना आसात. देखून तांचे खातीर आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत आमी तांचे खातीर मागया. आनी तले जायते व्यक्ती आमच्या समाजांत येवन दिता आनी आमची समाज बरी जावन आमी मागता आसतना येवच्या हप्त्यांत एक बरो टॉपीक हाडून परत तुमच्या मुखार वाचतली. त्या पर्यंत कार्मेल कॅफे पळोवन रावा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आनी कितें बरें लागलें म्हूण कॉमेंट करा. आमकां खंडीत जावन येतील. समेस्तांक देव बरें करूं.